नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया खांटोळी। हे हांवें सुरय तांदूळ घेतल्या। तांदूळ 2-3 वेळा उदकान धुवन फेना पोंदा सुकोवन घेतल्या। तांदूळ अशें सुकोवन घेवपाक जाय। तांदूळ मिक्सरान दळून ताजो आमकां रवो करून घेवपाक जाय। तांदूळ हांवें मिक्सरान दळून घेतले। पिठाचे चाळणीन चाळून घेतले। पळयात रवो असो आमकां काढून घेवपाक जाय। हे बारीक पीठ आसा ते वेगळे करपाक जाय। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। 1 कप हांव तांदळाचो रवो घेता। हो तांदळाचो रवो आमकां मातसो भाजून घेवपाक जाय। 2 मिनटां तांदळाचो रवो आमकां भाजून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। लो फ्लेमीचेर रवो आमकां भाजून घेवपाक जाय। तांदळाचो रवो भाजून जालो तातूंत आमकां उदक घालपाक जाय। हे हांवें 1.5 कप उदक गरम करून घेतलां। गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करता। चवी प्रमाणे मीठ घालुया। अर्दो कप सोय घालता। पाऊण कप गोड घालता। गोड घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घालात। धवळून घेवया। थोडे काजू घालता। 1 चमचो तूप घालता। धवळून घेवया। अर्दो चमचो वेलचीची पावडर घालता। मिक्स करून घेवया। हाजेर झाकण घालून 2 मिनटां वाफ काढून घेवया। वाफ काडपाक दवरल्या 2 मिनटां जाली। परत एकदा बरें मिक्स करून घेवया। ही खांटोळी आमकां ताटान थापून घेवपाक जाय। गॅस हांव बंद करता। हो हांवें थाळो घेतला। थाळ्याक थोडें तूप लायलां। ही खांटोळी करून घेतल्या ती आमी थाळ्यान घालुया। थाळ्यान अशी आमकां थापून घेवपाक जाय। अशी सारकी थापून घेवपाक जाय। ताजेर थोडे बदाम आनी पिस्ता काप करून घालता। मातशें अशें प्रेस करून घेवया। ही खांटोळी आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर हाजी आमी कापां करून घेवया। खांटोळी हांवें थंड करून घेतली। खांटोळी आमी कापून घेवया। हे पळयात अशी कापून घेवपाक जाय। कुडके करता आसतना ल्हान मोठे जशे तुमकां आवडटा त्या प्रमाणे करात। तांदळाच्या रव्याची खांटोळी खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत स्वस्त राहात। देव बरें करूं।